पिवान जावन दिल्ले हेच जेजुचे महासाने रगत आमी हर एक आमिसाच्या बलिदाना वेळी पापाक घडयता जेजुचे महासाने रगत आमी शेवले वरवीं पापाक नरसिली जाता मात्र न्ही आमच्या पेल्या सवय भाव बांदावपणांत जिवंक आदार जाता आज ह्या सजीवान जेजू एवकारिस्तीच्या रूपात आमच्या या परिसरात हेर धर्माच्या भावा भयणी संकर फरगटपणां कर आमच्या भावार्थाक साथ दिता आसतना एवकारिस्तीच्या भोवती माया मोगाचो एकवट समुदाय बांदया म्हणलो संदेश दिता एवकारिस्तीच्या देवून आमकां आमचे ते आमचो राग द्वेष मोसोर अहंकार स्वार्थपण पयस कर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन एवकारिस्ताक साथ जावया तशेंच आख्या पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर समेस्त राष्ट्राच्या शांती पासून विविध धर्मामध्ये समुदायामध्ये जाती जातीमध्ये माया मोग आणि सोडतोड मुखार जावन शांतीचो तशेंच समाधानाचो संसार रूपीत जायचे आशिल्ली कृपा देणी ह्या एवकारिस्तीच्या जेजूत पावून मागोर घेवया तशेंच प्रत्येक प्रितीन मागया आज प्रधान याजक जावन आमचे मध्ये पवित्र मिसाचें बलिदान पेटोवंक आयिल्ल्या आमच्या जेजूचो गोळी अधिक मानादीक दोतोर पिटार पावल सदाना बापा पासो तशेंच आमच्या भितर वडील जावन सोविगार मानादीक प्रितीन केलेला बापा पासो आयच्या दिसा आमी सर दिर्घजगारां सनाता मेळोन हे भोव पवित्र एवकारिस्तीचें बलिदान वेस्त आसतना तांच्या सर्व पासून देवाक आमी अर्घां दिवया सरीसपूर देव तांकां बरी भलायकी शांती समाधान तांच्या मिस्रांवान तांकां तृप्ती लाभोवन दी जायत्या लोकांक जेजू क्रिस्तांतय आकर्शीत करची सकत तांकां पवित्र आत्म्या मुखांतर फोव जावन दी म्हूण मागता आसतना उडास काडया आमच्या भिरगेच्या फर गांवांत आवर करनासच्या सर आमच्या भावा भयणी पासत तांकां तूं सदांच राख आनी सांबाळ तांकां बरी भलायकी मतीक समाधान आनी तांच्या वावरांत तांकां जैत लाभय ह्या योजना कुंभ केल्ल्या सर दानीक मरी माय भरपूर आशिर्वाद आनी बरो तांच्या जिणेंत तीस मरी माय तांकां सर अनवर हाडलें वायट हाडलें रावकोवन व्हरोन दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया आतां सर्व आमी उबी रावया प्रवेश गीताक आयती जावया Sembia papa templah tuja Beli peto raya sergica Raya tebaranca bapa mogaca Bergantam sampai bergopal tuja Sembia papa templah tuja Beli peto raya sergica Raya terbaranca bapa mogaca Bergantam sampai bergopal tuja Tuka resu, tuka walu Bapa kami ayah Kurbedaya berkapadu Widi bukti semya Sergi jamana Tuwi yatera Dadus tuke angka Sembilan bapa templah tuja Beli bedong raya sergica Raya terbaraca Bapa mogaca Bergantam sampai bergopal tuja Pewisamu tuji pergi zaya Pewisame serba melu Krista kurza pangya
एका काळजाची एका मोलाची बापा तुक आमकां जमल्या बापा तेंपला तुझ्या बरी पेटो राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्याक आमकां सांबाळ दर गोपान तुझ्या जमल्या बापा तेंपला तुझ्या बरी पेटो राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्याक आमकां सांबाळ दर गोपान तुझ्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसू तुमच्याय सोबे आसूं मुगाल भावा भयणीनो वर्साचो 33 आयतार दुबळ्या धाकट्यांचो आयतार म्हणून बापसाहेबान उलो केला आमकां आमचे गमन दुबळ्यांतावन पयस व्हरून नजो म्हणून तोबितान ताच्या पुता तोबियासाक सांगलें दुबळ्या धाकट्यांचो विसर पडोवन नजो तांचे तांतवे मुखामळ गोंडावंक नजो म्हणून निमाणे घडये पूत घरांतून पयस येता आसतना बापायन दिल्ली आज्ञा ही आनी ती आज्ञा आमकां समेस्त तांच्या मनाक हाडटा बापसाहेब विसाक आयिल्ली आमी कोंपरेचो आयतार आचरण करता आसतना जेजू क्रिस्त आमचो एकलो मात्र धनी ह्या धनयाच्या बोवारी आमी ताची परजा भाव भयणी कॉन्फ्रेटर्निटी संडे म्हळ्यार भाव बांदवपणाचो आयतार आमी आचरण करता सांगता आमी आसा सोमी एकलो मात्र आमचो गुरू तो एकलो मात्र आमचो सोडवणदार हें सत आमी करता आनी तो सदांच आमचे मदें आसा युकारिस्तांत ताच्या उतरांत देखून ही ताची हाजरी ताच्या उतराची आनी ताच्या येवकारिस्ताची आनी ताच्या समुदायाची ताच्या मणयाऱ्यांची ह्या 4 रुपां मारिफात आनी ताच्या दुबळ्यांची हें 5 रुपां मारिफात जेजू आमकां भेटता तर सम्याक भेटच्या खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया आमचें गमन हेणें तेणें व्हरचें नाका हेणें तेणें पळोवन कोण कालें करता तें न्ही संपूर्ण आमचें गमन आल्तारी कडेन सोम्यातय ताच्या उतरांतय दवरूंक प्रयत्न करया नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया हांव पातकी सर आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमान हांव सारून सांगता मना शिंतोवन तोंडाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या कसो भगिनी सदां संकार मोरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकृत सोमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोमिया काकृत
देवा महिमा देवा उजळली आणि शांती त्याच्या ईस्ता संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीचाराया सर्वोपृता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या कोसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परामच्या देवा तू सगळ्या देण्याचो रचणार आणि धनी तुझे तसल्या धनयाची सेवा करचे म्हळ्यार आमचे पूर्ण आणि शाश्वत सुख देखून तुझे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळा सो कर आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. परजे लागीं उलोवन मोइजेन म्हणलें, सरेश्वरा तुज्या देवान कश्टा मुखांत तुजी परिक्षा करच्या खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळोवंक कुशी वयरताय की ना म्हणून सारकें समजून घेवचें खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पैना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हणून उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार सरेश्वराच्या तोंडांत धांवन येता त्या अरेक उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचें खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कल्तो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीच नासलेलें मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सरेश्वरा तुज्या देवाक विसारनाशें रावोंक सत्राय गे. विकाळ सोरोप आनी विसू आसलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुख्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत कडपांतलें उदक वळशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीच नासलेलें मान्न खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार.
Na Varsovia, Jerusalema, na Varsovia, Jerusalema, सर्वेश्वराक वंदी जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नवा सियोना, कित्याक ताणे तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे घट केल्या आणि तुझे भितरची येतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. ना वारसोम्या जेरुसलेमा, तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या संस्कार, उंची गो तुका दिन दादोशी केला. संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तांतची शुभ वार्ता प्रसार साधता. ना वारसोम्या जेरुसलेमा, ना वारसोम्या जेरुसलेमा. सा पौलान तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस राती घेतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटस गर्भस्थ स्त्रियेक प्रसूत काळार येनो आयिल्ले बरी एकसपणे ताणें भायर विभाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती सकची नात. पूण तुमी भाव भयण्यांनो काळोखान नात, देखून तो दीस एक सोरा बरी तुमकां सांपण घालिसत आनी तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं. देवाचीं भुरगीं आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो, बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडकार. Alleluia, सर्वेच पोरा जय जय. Alleluia, सर्वेच पोरा जय. सर्वेच पोरा जय जय. सर्वेच पोरा जय जय. सर्वेच पोरा जय जय जय. उलय सोम्या आवाय कथा, उतर काळजाक जागून दवरता. उतर तुझे दे जावंगड मुझे, सासरे जिवी दिवचे. उतर तुझे दे जावंगड मुझे, सासरे जिवी दिवचे. Alleluia, सर्वेच पोरा जय जय. Alleluia, सर्वेच पोरा जय. सर्वेच पोरा जय जय. सर्वेच पोरा जय जय. सर्वेच पोरा जय जय जय. सर्वेच पोर तुमचे सवे आसो, तुझाय सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशेंय म्हणयेत. एका मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक येताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे समर्थीतेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनाक गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान आपल्या वैवाटाक ती घाली आनी सडीत 5 तालेंतां ताणें जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत फोंड कोंडून आपल्या धन्याचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या तेंपा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी तो येतच तांचे लागचे लेग घेवंक लागलो. तोबळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्ली पळय आनी 5 हांवें सडीत जोडल्यान. तोबळ ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातियेच्या सकरा. ल्हान संगतीने तूं पातियेचो जालोय म्हूण दाखयलय, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्ली पळय हांवें आनीक 2 तालेंतां जोडल्यान. ताच्या धन्यान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातियेच्या सकरा. चिल्लर संगतीनी तूं पातियेचो म्हूण दाखयलय, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनियाच्या संतोषांत वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुमताय आनी तुवें आश्रूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. ह्या पासत हांवें बियान वचोवन तुजें तालेंत धरणी पंथाक पूर्ण दवरलें. धर आतां तुका तें पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा. धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातिल्ले कडेन हांव उलोवतां आनी हांवें आश्रूंक नातिल्ले कडेन हांव आरायता म्हूण जाणा आसलोय मो. तर म्हजो दुडू तुवें कित्याक वाडीक घालो न्हय? हांव फाटीं येतस म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय? खाणगे देखून ताचे लागचें तें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्यांक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक बरोवन तसर दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लेय काडून व्हरतले. आनी आतां त्या नाकारी नौकराक भायर खाळोखांत उडया, थंय जातले रडणे आनी दांत किरलोडी. देवाचे उतर हे मोकळी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तालेंताची वपार आमी आयकली. निमाण्या जडतेचें एक दर्शन जेजून आमकां दिलां. नौकरांक एकल्याकच आपोवन तांचे कडचें लेख विचारचें. ह्यो आयतार क्रिस्त रायाचो ह्या देवस्तुतेचो निमाणो आयतार देखून ह्या आयतारा प्रत्येक जावन निमाण्या जडतेचो एक उल्लेख सोम्यान एकल्याकच आपोवन ताणें कितें केलां ताचे विशयांत लेखपाक विचारचो आनी आमचें लेखपाक जातलेंच. वर्साच्या अखेरेक मार्च 30 आनी 1 तारीखेर वर्साचें लेख करतात. ताच्या उपरांत तें ऑडिट करतात. चार्टर्ड अकाउंटंटाक पुरो बिल्लां दितात, वाउचर्स दितात, ह्या फुडेची लिस्ट दितात
रशिद्यो दितात, कॅश बुक दितात आनी कितें दस्तावेजांत तें दितात आनी म्हणटात आमचें लॅक पाक करून दी, आमी सरकाराक दिवंक आसा आनी ते अपलोड करतात. सरकारान गड गेल्या इतल्या दिसां भितर, इतल्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर तुवें तें दाखय जायी. पयशे आमचेच, तरी सरकार आमचे लॅक विचारता वर्सान वरस आनी तें चुकलें जाल्यार ताची स्क्रुटिनी करतात आनी आमकां घालतात पेनल्टी. अळे तुवें लॅक पाक चुकयलाय म्हणून. सरकाराक आमच्या दुडू बदकाचेर अधिकार आसा म्हूण दाखोवच्याक वर्सान वरस आमी तें लॅक दिता. तर देवाक आमचे वयर कितलो अधिकार आसा? आमच्या हर एकल्याच्या करण्याच्या वयर, आमकां दिल्ल्या देण्याच्या वयर तें आमी समजून काणगे जाय. एक तालेंत म्हळ्यार कितें? एक तालेंत म्हळ्यार ग्रीक भाशेचो शब्द तालेंतोस. तालेंत म्हळ्यार सादारण 6,000 दिसांची मजुरी, सुमार 15 वर्सांची एका वावरेड्याची मजुरी. एक तालेंत म्हळ्यार 15 वर्सां, एका 6,000 दिनार म्हळ्यार एका वर्सा 365 दीस आसचे. 365 दीस काम करूंक जायना. कांय 300 दीस आमी काम करता हांव करना. एक वावराडी काम करतात, ताचें लॅक घालून 6,000 म्हळ्यार कितल्या वर्सांची जाली पळया. आनी तें 5 तालेंतां दिली म्हळ्यार सुमार 500 वर्सांची मजुरी. कितलें म्हळ्यार विशेष दिर्वें ह्या एका ताच्या सेवकाक ताणें दिलें. आनी एकल्याक 2 तालेंतां म्हळ्यार 15 आनी 15 30 वर्सांची मजुरी. कितलो दुडू ताणें ताका दिल्लो. आनी एकल्याक 1 तालेंत 15 वर्सांचें. आमी आयकलें कितें केलें म्हणून. एकल्यान वयवटाक गेलो, दुसऱ्या वयवटाक गेलो, तिसऱ्यान दापून लिपोवन दवरलें. बियान तो म्हणटा बियान आनी आळसायनी सांगतना मात बियान म्हणून सांगलें ताणें. पूण दोगांयकी 5 आनी 2 तालेंतां दिल्लीं उतरां एकूच दनयान शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा. ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जालोय देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितां. दोगांयकी तो 5 आसुल्लो जावं दी, 2 आसुल्लो जावं दी, ताची उतरां तीच होबळीक. कसली रीत देव वापरता लॅक विचारची. खंयच्या वयर लॅक जातालें आमचें? मातेवाच्या वांजेलांत आनी एक वापर त्याच अध्यायान सांगिल्लें आसा. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानिल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसुल्लो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, बंदेंत आसलो तुमी म्हजी सेवा म्हाका भेटोवंक आयल्यात, हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी साकरी केली. केदळ आसो मिया कितें तुवें तुज्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणीक केलें गी तें म्हाकाच केलें. आमची जडती आमी दिसपडतें जियोवच्या जिविताचेर जाताली. आमी कितें दिता दुबळ्या धाकट्यांक? खावंक जेवंक ताज्यो मुळाव्यो गरजो खावचें, पियोवचें, नेसाण, आसरो, घर, मुळाव्यो गरजांक आमी कशें स्पंदन करता? त्या रितीन आमचें तीर्प जातलें. आमी ताच्या उजव्याक गी, आमी ताच्या दाव्याक गी म्हणलें तो निर्धार करतलो, आमी न्ही. देखून हर एकल्याक ताणें ताच्या करण्याचें लॅक दिवंक आसा सांव पावल म्हणटा. आनी हर एकल्यान उज्यांतल्यान पाशार जावंक आसतलें. तूं खंयच्या वस्तूंनी बांदताय? रुपया भांगारान गी, या तणान गी, भातेणान गी, खंयच्या वस्तूंनी बांदताय? ह्याचें हांव न्हेसता, पांगरता, मनोरंजन आसा, पैण करता, हेणे तेणे वेता, सेऱ्यांकर संभ्रम करता, हे सकट जाय. पूण निमाणें आमची जिणी आसची हातूं न्ही. निमाण जिणी आसची देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावच्यान. कित्याक ना तर जालें आमी खा, जेव, पिये, गम्मत मार अशेल्या त्या फिलॉसॉफी वा तत्वा मारिफात जियेल्यार आमी सलवतले. हांव तें आमकां स्पश्ट सांगलां. आमी कशें जिये जाय की म्हणून स्पश्ट आमकां दिलां. ह्या संवसारांत आमी कशें जिये जाय म्हणून एक फावटी नवो सल्लो वाचल्यार कळटा. एक फावटी जेजू सगळो वांजेल वाचल्यार कळटा आमी कशें जियेचें. कोणेय म्हणून जो म्हाका कळीत नासलें म्हणून हांवें तें पूर्ण दवरलें, म्हाका बें दिसलें देखून हांवें वाचूं ना. हें मोलादीक देणें तालेंत. मस्त जाणांनी आमी पूर्ण दवरलां जाबी तेदोळ पर्यंत. लजेन
आळसायन वाचूंकूच ना, समजूंकूच ना, प्रयत्न करूं ना. सोम्या म्हाका तुजें बेन दिसलें, हांवें तें वाचूंकूच ना, देवाचें उतर कशें वाचचें म्हणून हांवें कांय नियाळच करूं ना. आमकां खंडीत हातूंत खंडीत सुटका ना ह्या संगतीत हांव. दुसरें तालेंत हाचें मोल कोणी बांदयत गी मोगाच्या न्हू. ह्या बायबलाचें मोल कोणी बांदयत गी. संवसारांत सुरू प्रिंट जाल्लो बूक बायबल. संवसारांत आतां पर्यंत अदीक प्रिंट जावचो बूक म्हळ्यार बायबल. खंयचोय बूक प्रिंट जायना. इतलो बायबल प्रिंट जाल्या इतलो लोक ते मलादीक दिर्वे म्हणून वर्ते आसा, वाचते आसा. आमी मात्र कोंकणी कातोलीक पाळण्यांत पवित्र स्नान घेतली आळशी. कोणें पाळण्यांत आसतना पवित्र स्नान घेतला गी ती मात्र मस्त आळशी. प्रोटेस्टंट आळशी न्ही, हे ऑर्थोडॉक्स आळशी न्ही, ते वाचतात. आमकां हांवें एक दीस प्रिंटींग प्रेसाक गेल्लो, निरंतरी बायबल प्रिंट करते आसा. 2 मिशनां गेला, 24 hours. 500 वयर जण प्रिंट करतात, थंय काम करतात. हांवें विचारलें कोण सड्ड पयशे घालता? कातोलीक गी. कातोलीक घालना. कातोलीक खंयच्या खंयच्या इगर्ज बांदूंक, घरां बांदूंक ताका करशितात. प्रोटेस्टंट आनी तांचे पयशे कांडे घेवन दोन हांगा बूक बायबल प्रिंट करून धर्मार्थ दिवचे लोकांक, धर्मार्थ दिवचे. आमकां कित्याक ही जबाबदारी येवना? आमी कित्याक हें तालेंत पूर्ण दवरलें इतलें मोलाचें? आमी कित्याक हेर संगतीगच गमान दिलें बांदपां बांदूंक? आमी विचारीसय म्हणूंक आतां बिस्पांनी पाद्रापांनी करचीं कामां, मागीर आमकां कितें विचारतात म्हणून. पूण तें निर्धार करचो गोळीक परिशदेंत आनी फिरगस सभेंत आनी फायनान्स हावजेंत बिस्प येवन हांगा निर्धार करिना. निर्धार करचो लोकांनीच. देखून जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची. परमिशन दितल्या बिस्पाची आनी ताका मुखेलपण घेतल्या विगाराची आनी तशेंच सर्व क्रिस्तांव बावार्थ्याची. कोणेय म्हजें काम न्हय म्हणून चुकोवन काडूंक जायना. हें तालेंत आमी होगडायिल्ल्या बरें दिसता. दुसरें तालेंत खंडीत जावन मलादीक हांवें वडोलूच बी वाचून सांगला एवकारिस्त. आनी तसो आज पुरशांव करता कॉम्प्रेस आयतार एवकारिस्त. आनी एक मलादीक ताचें मोल केदींच बांदूंक जायना, केदींच बांदूंक जायना एवकारिस्ताचें मोल. जेजू क्रिस्ताचें मोल कोणें बांदचें? तुज्या जिवाचें मोल तुका बांदूंक जाता गी. एक दोळो गेलो जाल्यार, एक किडनी गेलो जाल्यार कितलो नश्ट. एकलो मनीस डायलिसिसाक गेल्लो खंय, 70 वर्सां प्रायस डायलिसीस. ताच्यो 2 किडन्यो गेल्ल्यो. डायलिसीस जाताना दुखां गळटाली. पयले फावटी डायलिसीस करचें 4 वरां न्हिदाचें किडन्यो सामानांतल्यान. आनी एक फावटी 2-2.5 हजार दी जाय डायलिसीस केल्ल्याक. हप्त्यान 3 फावटी करी जाय. म्हयन्यान कितले फावटी पळया 12-13 फावटी करी जाय. वर्स एका म्हयन्याक कितलो खर्च आसा. आनी तो मनीस 20-25 वर्सां वाचलो जाल्यार कितलो दूड येता. हो मनीस रडता. कित्याक रडता? नर्सांनी सांगलें कित्याक रडताय? पयशे नांत गी दिवंक. पयशे नांत म्हणून न्हय, इतलीं वर्सां म्हज्या किडन्यान इतलें बरें काम केलें म्हणून एक फावटी म्हण ह्यो किडन्यो दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवना न्हय. एक फावटी हांवें म्हज्या काळजा खातीर देवाक अर्गां दिवना न्हय. निरंतरी बडयता. मग पयलें बडोवंक सुरू केलें ताणें, निमाणें बडोवचेंय ताणेंच. एक फावटी म्हण म्हज्या पोपसां खातीर, म्हज्या इतर भागां खातीर, म्हज्या आणकिटे खातीर, म्हज्या सगळ्या जिवा खातीर, म्हाका नेसयल्या खाती खातीर आनी सगळ्या चालान दिवच्या ह्या मेंदवा खातीर देवाक हांवें अर्गां दिवंकूच ना न्हय. हाचें मोल कोणें बांदूंक जाता गी. ह्या तकलेच्या मोलाचें कंप्युटर केल्यार भुमी पावत गी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दवरूंक. पूण तें सक्कड मातये सारें जाता. मग आमी कितलें 10% वापरना काय आमच्या तकलेच्यो सत्यो. तालेंत तुजी कूड ती पुजा करूंक आसची न्ही, ते देवाक आराधन करूंक, होगळाप दिवंक. एक पवित्र राष्ट्र वेंचून काडली परजा, याजाकी राजकूळ, देवाची महिमे भरीत कृत्यां गावंक गाजोवंक तुका वेंचल्या. देखून तालेंत तुजीच कूड, तुगेलें सगळें जिवीत, तुजो भावार्थ आनी एक तालेंत, हाची गुंडाई, हाची सोबाई, हाची दिगाई समजूंक प्रयत्न केलाय गी, वा तेंय लिपोवन दवरलें, दांपून दवरलां. हर एक 1-2-3 तालेंतांनी 5 न्हय कितलींय तालेंत आमकां दिल्यान, सोम्यान देणी दिल्यान. मोल बांदूंक जायना सांगते आमकां मात ताजेर गुमानच ना. आज देखून हो एक बरो अवकाश, हो एक बरो अवकाश संभ्रमा खातीर न्हय, कॉन्टेम्प्लेशन ध्यान करूंक.
ध्यान करूंक जेवणा खातीर न्ही न्हीद जावन समजूंक हांव कोण हांगासर ह्या संवसारांत देवा मुखार हांव कोण म्हाका कितें राखून आसा म्हाका कितें राखून आसा तें चिंतल्या मात्र आमकां खंडीत जावन आमच्या जिविताचो अर्थ समजतलो आनी तो वेळ मात्र आमचे सकट सत्यो आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे वापरूंक शकतल्या लेख दिवंक शकतल्या. आमचो बोवाट उसार या एकाच देवा सत म्हणटा सर्व पदवेदार बाप तो सर्व आणि पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका सुन्यास जेजू ख्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आणि बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान जल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैपासून ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशा पासून आनी आमचे सडवणे पासून सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां इमेलीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलातान ताका तुसार मारलो ताणें कश मरण सोंसले आनी ताका आनीक केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजवाडार बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुसबे करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वराने जीव दातारतो बापा आनी पुताक नीत जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा कहो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पापांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नानाचा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमचो देव आमचो मोगाळ बाप तरी आमचेर निरंतर निगा दवरनासा आनी आमच्या सर मागण्यांक कान दिता पूण आमी तें देव दिताने म्हणून वगेत रावचें न्ही आमी विसारून घेजय म्हणूनय सांगता. ह्या समयाक आमच्यो गरजो आतां सांगया. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा आख्या संवसारात विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमी सर्तीच्या संध्यांनी एवकरिस्तांतय खरो विश्वास दवरून एवकरिस्तांतल्या जेजू खरेपणी साक्ष दिवंक जाय असली कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सभा जाती कधीच्या लोकांनी जियोंच्या आमच्या भारत देश पसत मागता हांव. आमच्या मुखेल्यांनी आपणाच्या हातांत असो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी घडसूंक जाय आसले बरें मन लाभय म्हूण लालेन मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या ह्या फिरगस कुटुंबा पसत मागता हांव. आमी सदांच आमच्या भवातान तीर रावून एवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या जिणे वरवीं खरे साक्षी जावन जियोंक फावो कर. परगवांत वावर कर नासच्या आमच्या फिरगस घरां बरी भलायकी मोतीक समाधान आनी संतोष तशेंच तांच्या वावरान तांकां जैत दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यांनी आनी परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या भावा भयणींनी माया मोगाचे कुटाम बांदून हाडूंक तशेंच आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजे बेसांव घाल म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या समाजेन आमचे मतभेद जिवनच्या सर आक्रिस्तांव भाव भयणी पसत मागता हांव. तांणी सदां समाजेन शांती समाधाना खातीर वावरूंक आमचे सवे मोगान जियेशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तांतय विश्वास चडून जिवनच्या सभार आमच्या भावा भयणी पासत मागता हांव.
ताणे तुझ्या पुताचो अगणित मोग अनुभव करून तुझे थंय पाटी येशय कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मागता आमी आज हांगासर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या आमचो मोगाळ गवळी अदीक मन अदीक दोतोर पिटर पावल सल्डाना बापा पासत तांकां बरी भलायकी मतीक समाधान दी. तांच्या मिसां वावरान तांकां तृप्ती लाभोवन दी. जायत्या लोकांक जेजू क्रिस्त थंय आकर्शीत करची सकत तांकां पवित्र आत्म्या मुखांत फावो जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा मागता आमी आज हांगासर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या आमचो मोगाळ गवळी अदीक मरादीक मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या सस्नीक याजकपणांत आमच्या फिरगस विगार बापा बाबा ग्रेगरी पेरेरा बापांक वांटो दिलाय आनी आमच्या पिरगजेंत निस्वार्थपणाची सेवा दिवंक तांकां धाडलाय. तांकां तें दाराळ आशिर्वादांनी बर तांच्या बेसांत तिरासाण दी. तांच्या मणियेरपणां आनी तांच्या जिरवी आमची पिरगस मोगान वाडोव. तुज्या आदीन जाल्ल्या तांच्या बाबाचो उगडास आनी काडतांव ताका सस्नीक विशय मागतांव. तशेंच तांच्या आवयक आनी कुटुंबाच्या सोर संद्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागतांव. आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा सांजुजेक समीरपल्ल्या ह्या पिरगजेच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ल्या सर्वदानीक आनी सेवा दिल्ल्या सौर पिरगजकारांक तुज्या आशिर्वादांनी बर. तांच्या कुमकेचो आनी वावटीचो फळ 100 वांट्यांनी तांकां पाटी मेळासय कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मोगाळा तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना दयेन मानून घे आनी तुज्या पुता मारिफात जें कितें आमकां गरज आसा तें लाभय. तूं जो जे थंय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. हे बापा गाडीको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून मेसाव घालून पवित्र यो गाडीको. हे बापा गाडीको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून मेसाव घालून पवित्र यो गाडीको. वायन उडो भेटयता स्वीकार तुका म्हूण मागता. क्रिस्ता कुडी बदलून आमकां दी म्हूण लालयता. वायन उडो भेटयता स्वीकार तुका म्हूण मागता. क्रिस्ता कुडी बदलून आमकां दी म्हूण लालयता. हे बापा गाडीको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून मेसाव घालून पवित्र यो गाडीको. हे बापा गाडीको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो स्वीकार करून मेसाव घालून पवित्र यो गाडीको.
आमचो भेटयताव सगळी जिणी वोगसिताव तुजे कृपेन भरून पवित्र म्हूण भरताव वावर आमचो भेटयताव सगळी जिणी वोगसिताव तुजे कृपेन भरून पवित्र म्हूण भरताव हे पापा काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचो स्वीकार करून प्रेसांव घालून पवित्र काणिको हे पापा काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांचो स्वीकार करून प्रेसांव घालून पवित्र काणिको म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या एकट्या परिसरेच्या आळावाक सर्वेस्वर मानून घे मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवे आमी जियेता भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगार सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मोर्डांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो घुट बगूंक आमी बरवशान रावता त्या पासोत आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांच्या पदवेची दिनवशी काळजान आमी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता दाता
बाबा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्यन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya. सोम्या जेजू तुझे वरान आमी समारंभता, तुझे पुन्हा जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें मये भोवभाग्यांत ओंकार मरयेच्या सांजुजे तिच्या पतीच्या, तुज्या भाग्यवान धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्त सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, गवळे आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोश जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता
त्यास जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार कापुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धन दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकृत देवाचे शेळये ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. तुझे भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली.
दुनिया तुये तुल्यान मोजा सोमिया तुये काळजान मोजा दुनिया तुये तुल्यान मोजा प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा, या संस्कारांत आम्ही जेजूचे मास रगत घेतला.
हे संस्कारलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हणून ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दय करून बसा. भाव भयणीनो, आत्मीक संभ्रम आमी चलयलो. वर्साचो 33वो आयताराची देवस्तुती आमच्या गवळीक भेटे संदर्भार तशेंच भाव बांदवपणाचो आयतार कोंपरेचो आयतार आमी आज आचरण केलो. आनी थोड्याच घडयांनी आमी येवकरिस्ताक मान करूंक आसाव, कित्याक येवकरिस्त आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें केंद्र. येवकरिस्त आमकां संगत हाडटा. येवकरिस्त आमकां एकवटायता. येवकरिस्त आमकां देवाचो मोग अनुभव करूंक करता. येवकरिस्तांत थोडो वेळ आमी येवकरिस्तांतल्या जेजूक आराधन करता. त्या उपरांत व्हडा संभ्रमान आमी गितां गायना मुखांतर आराधन करून पुरशावर आमी व्हरनो पाटी परत हांगा येवन त्याच येवकरिस्ताचें बेसांव आमी जोडता. आमच्या सगळ्या वर्साच्या जिविताक आत्मीक जिणेक ते आमच्या संवसारीक गरजांक येवकरिस्ताक लागीं कितें आमकां सांगूंक आसा, मागणें करूंक आसा, उपकार मागूंक आसा, अर्गां दिवंक आसा, हे सगळें ह्या थोड्या वेळा भितर आमी ताका समर्पिया, ताचे आशिर्वाद जोडया. आनी अशें ह्या गवळी बेटोच्या ह्या वावरांत ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागया. आदल्या आयताराची काणीक 4,270. आयचे हे अर्गामी समी भेटयल्ले श्रीमती मिकिता पायस केदला सांतांतोन वाडो. आयची देवस्तुती सोलोवन वेल्ली नमेरलेल्यांनी. येवच्या शनिवार संजेचे मी समी भेटयता हांव तुमच्या इराद्या खातीर. आनी येवच्या आयताराच्या अर्गामी समी भेटयता हांव श्री डेनिश डिसोजा बाळूक जेजू वाडो. येवच्या आयताराची देवस्तुती चलयतात सांतांतोन वाडो. येवच्या शनिवारा तशेंच आयताराची काणीक आमी भेटयता हांव EMAC कलेक्शनाक JCGच्या मिसावा पासत. तुमी तुमची काणीक ह्या उद्देशा पासत दिवंक आसतली, उद्दार मनान ती दिवची. येवच्या मंगळारा भगवंत ओंकार मोरयेच्या समर्पणाचें स्मरण. येवचो आयतार क्रिस्त राय सर्वत्रीक राय हाच्या रायाचें फेस्त आनी वर्साचो निमाणो आयतार. बेबलोतान देवाचे उतार वाचचे रेस, मॅरेथॉन रेस, खुरपेची धांवणी आमच्या मदें मस्त जाणां करून आसात. उत्तेजन आमकां तांकां दिया. कोणी रावय नासतना मुखले 6 म्हयने देवाचे उतार वाचून देवाच्या उतराचो अनुभव जोडूंक आमकां भक्तीन तो वाचया, अर्थ करून वाचया आनी आमच्या मोतीक पवित्र आत्म्याचो उजवाड दितलो. देवाच्या उतराची वळख आनी उजवाड आमकां मेळटलो. से नो टू ड्रग्स हे निरंतर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी उडास दवरुया. आज वाड्या जमत 3:30 वरांचेर वेळांकणी वाड्यांत श्री एलियास पेरेराच्या जडतील गुरकाराच्या घरा ह्या वाड्या कुटुंबाच्या सक्कळी संध्यांनी हजर जावचे आनी वाड्या जमतीन भाग घेवचो. आनी त्या उपरांत एका कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांक प्रायवंतांक गवळी बाप भेट दितले. आमच्या ह्या वाड्याच्या जमती वेळार गवळी बाप ही हजर आसतले. सबार जाणांनी आयच्या ह्या फेस्ताक खुशेचें दान दिलां. तांकां सगळ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आयतार दीस हांव तुमचो उडास काडटलो आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटलो. आज ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मोगरनाडान जावन आसा. आमकां तांचो भाग घेवंक जावंक ना हें तांकां आमी कळयलां. आमी पुरशांव जावन
पाटी आयिल्ल्यांचं सर्वांनी तयार केल्ल्या जेवणाक हजर जावचे आणि या वेळार गवळी बापू आमच्या YCS तशेंच ICOMच्या संघाक मेळटले तांणी हांगासर रावचें आनी उरल्यांनी सगळ्यांनी जेवणांत भाग घेवचो आनी त्या उपरांत जेवण जाल्ल्यानच अल्तार भुरग्यांनी तयार जावचें आनी त्या उपरांत सकाळी संघ संस्थ्यांक गवळी बाप मेळटलो आनी तुमचे लागीं उलयतलो तुमी केल्ली बरी कामां आयकतलो आनी आमकां शिकोवण ते दितले पुरशावाची मांडावळ आसा पुरशाव गवळी परिशद तशेंच कथोलिक सभाचे मुखेलपण ती काण घेतली आनी हो पुरशाव खंयच्याय उरल्या दाबाज्याक हेरांनी पळोवच्या इराद्यांक न्ही आमच्या भक्तीपणाचो संकेत येवकारिस्तांतय आमकां आसलो तो मोग आमी वेता आसतना सवकास आनी गितां गावन आमी सक्रामेंताक आराधन करचें हांगा तर इगर्जे तावन कंतारां गायतली पूण आमी सांगता कंताराचे बुकोरा आनी तुमकां येवचें तसलें सक्रामेंताचें गीत तुमी गावचें आनी सांगता गावन भक्तीपणान हो पुरशांव करचो आनी त्या उपरांत हांगा येवन आमी सक्रामेंताचें आराधन बेसांव आमी जोडचें हप्त्याची मिसां सोमारा दीस एडलिन डायस अर्गा जल्मदिवसाक भगवन कुटुंबा वाडो मेरी वेगस अर्गा सांदुजे वाडो मंगळारा दीस डेविड लोबो हे मीस देवादीन पीटर लोबोच्या आत्म्या पासून भगवन मदर तेरेसा वाडो बुधवारा दीस जुलियाना पिंटो हे मीस देवादीन हिलरी डायस इगर्जे वाडो आनी एव्हरेस्ट आनी वियना पिंटो अर्गा नित्यदार वाडो ब्रेस्तारा दीस रोनाल्ड डायस हे मीस आमी बटयता देवादीन हिलरी डायसाच्या आत्म्या पासून इगर्जे वाडो सोनवारा दीस चार्ल्स वेगस हे मीस देवादीन दुमिंग आनी एलिझाबेथ वेगस इगर्जे वाडो सोनवारा दीस चार्ल्स वेगस हे मीस देवादीन इनास आनी थॉमस वेगस इगर्जे वाडो आनी बेंजामिन आनी फेलिक्स लसरादो हे मीस देवादीन बेंजामिन आनी मिलियाना लसरादो इगर्जे वाडो काकुळतीचो सागोर बळ्ळो तसलो दैवीक जेजू क्रिस्ताचो दैवीक मोग समजोवचो तसलो एक बूक आमकां एका दाणीन दान दिला हरी एका कुटुंबाक हो एक बूक पावतलो ह्या दानीक आमी तांचे पासत तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया मगाळ भाव भयणीनो अखेर करच्या पयलें उपकार बावडची 2 उतरां उलोवंक आशें येता काल दनपारां 3:30 वरां तावन येदोळ पर्यंत आनी आज सांज पर्यंत ह्या फिरगजेंत गवळी पेट चलोवन आसा हेच्या फाटल्यान वस्तू तयाराय केल्या ह्या तयारेचो गुर्तू आमी पळोवचो प्रत्येक जावन फिरगजेच्या लोकांच्या भक्तीपणा मारिफात वांटेलीपणा मारिफात कशी ती बागेली जाता ताचे मारिफात आनी फिरगजेचें आडळतें कशें चलतें आसा ताची दस्तावेजां कशीं आसा थोड्या दिसा आदीं दीस जावन बिगार जराल ट्रेजरर एस्टेट मॅनेजरांनी येवन हांगासर हांगाची दस्तावेजां पळयल्यान काल हांवें ती पळोवन ताका दस्खत्यो गेल्यात चडावत सकडी दस्तावेजां अप टू डेट करून दवरल्यात बरी करून मांडून दवरल्यात बिगारांक आनी तांकां सहाय दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे जागे आमची आस्तबदीक फिरगजेची कितें आसा ती जोगासाण करचें आमचें काम आमच्या तबेन दिल्लें केदोळ पर्यंत आमी आसांगी तें सांबाळून दवरचें आमचें काम पवित्र सभेची आस्त आनी विगारान ती बरी करून सांबाळून दवरल्या आनी ताचो बरो पोस केला जावं कृशी मारिफात हांगासर आदाय ना सड्ड आदायाची मळां नात पूण फाटल्या ताच्या कळमितनांतल्या वावरां मारिफात कृशी करून थोडोपणी आयवास ताणें करून दवरलें फिरगजेचें आडळतें सुगामायेन जावच्याक तें बरें काम निरंतरी वावर ताच्या सांगाता गवळीक वावर तें प्रमुख काम गवळीक वावर फिरगजेची भेट करची कुटुंबां भेट करची कुमगार वर्सो पिडेस्तांक पावचें मोरनां करचीं मोरनाच्या घरा वेचें आनी वाड्यांत जमतेक हजर जावचें आयोग करचे आयोगा मारिफात कामां करचीं हें जायतें काम आसा हर एका फिरगजेन
एका मनशाक सबार ती आटा पळोवंक जायना देखून गवळीक परिशद आसा गवळी परिशदेक हांव मेळूं ना तरी आर्थीक परिशदेक मेळ्ळो आर्थीक परिशदेन जाल्ली हांगाची प्रगती कितें सकट कामां जाल्यान फाटल्या वर्सांनी तांणी म्हाका सविस्तार समजयलो आनी जायतें बरें काम जालां आर्थीक परिशदेचो गवळीक परिशदेचो विगारांचो उमोगदार केल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा प्रत्येक जावन ह्या फेरगजेंत वेदी सेवकांनी दिवची सेवा कोणी तांकां वाखाणनात तांचे विशयान होगळीक विचारना पूण वेदी सेवकां भोव गरजेचें काम करतात गायन मंडळीचें गरजेचें काम करतात तांकां वेदी सेवकांक की हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासरच्या तुमाचो मेस्तांचो प्रत्येक जावन कालच्या दिसा 2:30 जगां भुरग्यांनी क्रिसमसाचो सक्रामेंट घेतलो तांकां तांच्या काळजांत बावार्थ गेल्लो आमच्या वडिलांनी आमच्या आवय बापायनी आबा व्हडली माय तांचो आमी उपकार बावडी जाय आमच्या मालगाड्यांनी बावार्थ दिनातलो जाल्यार आमी खंय आसते हांव आज देखून तांचोय आवय बापायचो वडिलांचो हांव उपकार बावडटा आनी क्रिस्म घेतल्या समेस्त भुरग्यांचो क्रिस्म जालो दोतोन जाली आनी गरज ना म्हणचे न्ही मरता पर्यंत आमी शिकयचय मरा पर्यंत आमी सदांच कांय पण इल्लें नवें शिकयचय आनी देखून हें शिकप पवित्र पुस्तकाचें आनी देवाच्या मिस्तेरांचें अखेरच जायना कित्याक निमाणें सोम्याक आमी रूप पळोवंक आसा आनी तशें आसतना निरंतरी ताका समजूंक तसो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या खातीर देवान आमकां रचलां आनी तेंचो भाग आमकां फावो जावं दी ह्या फिरगेचें तशें तुमचो समेस्तांचो हर एका कुटुंबादारांचो कुटुंबाच्या वडिलांचो तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां तुमकां देव आशिर्वादांनी बरो विगाराक प्रत्येक जावन ताणें गेल्ल्या मुखेलपणा खातीर ताणें गेल्ल्या सेवे खातीर ताचो उपकार बावडटा आशिर्वादाक उबे रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सोम्याचें नांव सदैव जावं आता आणि सदा सर्वता सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आणि संसार आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार भाऊ भयणीनो आमी समेस्त दिमी घालया युक्रिस्त आमचे मदें आसा गिता मुखार आराधना आमी करया आमचे भक्तीपण युक्रिस्तांतय दाखोवया
firmoso, Deus Santa Isa, Putri Sermanta, Besertaci putar, sedesmun mantap, Sepul Santa Isa, Putri Sermanta, Besertaci putar, sedesmun mantap. बघा बाबा बहिणीनो, आमचो जेजू उंड्याच्या रुपकाल या युकरिस्तांत हजर आसा. समेस्त आमचे दोळे उबारून युकरिस्तांतल्या जेजूक पळया. या युकरिस्तांतल्या जेजूच्या उंड्याच्या असऱ्या विशयांत गवळी बापांनी सर्वेर आमकां शिकयल्लें. तो युकरिस्तांतलो जेजू आमच्या आत्मीक जिणेचें पोषण. ताका खुद्द आमी सेवता. आमच्या काळजांत आत्म्यांत ताका आमी बिडार दिता. भक्तीन ताका आमी स्विकार करून नमस्कार ताका आमी करता, अर्घां दिता, हुगळाप दिता. वो युकरिस्त आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें केंद्र. निमाणे ब्रेस्तारा दीस जेजून खाण सोडली म्हणून सांगल्यार हो युकरिस्त आपणाकच उंड्यांत आनी वायनांत बदलो ताचेच मांस आनी रगत दिवन आमचें पोशण तो करता. न्हयच आमचो आत्मपात्र बगार आमची कूड सयत. आज ताका आमी होगलाप दिवया, ताका आमी अर्घां दिवया. सगळे वर्सभर यस युकरिस्त भोंवतणी आमची जिणी. जर तर युकरिस्त आमच्या मदें नातोत खंडीत जावन आमी एकवटान रावते ना. भाव बांदावपण आमचे मदें येते ना. कित्याक जेजून आपल्या 12 जाणां शिसा सांगता आपले निमाणे जेवण तो जेवलो म्हणणार वो युकरिस्तांनी घडलो आनी तांकां संकटांगी सांगता ताणें एक कुटाम जायचें केलें. आनी त्या मुखांत पेंतेकोस्त दीस पवित्र आत्मो तांचे दवळ वाटा वाटांनी बिदी बिदींनी वचून यस युकरिस्तांतल्या जेजूक प्रगट करूंक ताणें आज्ञा दिली आनी तशेंच तांणी केलें. आज यस जेजूक आमी आमच्या पवित्र स्थळी सभेंत जावन इतर संदर्भांत युकरिस्ताक मान करून जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडटा. आमी युकरिस्ता मुखार खर्चिल्लो तसलो वेळ हो अपूर्वय असो, मोलादीक. तातूंत आमी कितेंच होकडायना. बदलाक आमी ददोशी जाता, आत्मीक रितीन ददोशी जाता आनी ताच्या मुखांतर ती दैवीक आशिर्वाद आमी जोडटा. पासून भाव भयणीनो, सगळें वर्स आमच्या दोळ्या मुखार हाडया आनी आमच्या जिवितांत मस्त गणितां जाल्यांत. संतोशाची गणितां आसात, कश्टांची गणितां आसात, अडचणेची गणितां आसात, पिड्याची गणितां आसात, उतरप्रायेची गणितां आसात, सगळीं आसात. ह्या वेळार वचचो युकरिस्तांतलो जेजू आमकां पावचो. ताका ताचेर ताचें बेसांव आज आमी जोडया आनी त्या बेसांवा मुखांतर सगळी आमची मुखली जिणी आमकां ती फळदायक जावं दी, आत्मीक आदायाची जावं दी म्हणून आमी मागया. ह्या वेळार आमी ह्या युकरिस्तांतल्या जेजूक संभ्रमान पुरशावर व्हरता आनी थंय भक्तीपणा मुखांतर आमचो मोग ताका आमी भेटयता आनी आमच्या जिवितांत
जे कितें आशिर्वादां दिवंक सगळी दी म्हणून आमी मागया आनी ती मागिल्या वरवीं तो आमकां ताचे आशिर्वादान जोडटलो. तर भाव भयणीनो, आतां आमी पुरशावाक वेता. पुरशावाक वता आसतना मंडळां उदकांक कळयता. पयल्या कुमगारीचे भुरगीं आसात, तीं फुलां हाडल्यांत. तीं फुलां उडोवन येतलीं. मुखार खुरीस येतलो. त्या उपरांत बँड येतलें आनी त्या उपरांत 2 लायनींनी आमी थोडी वावट काडून येवंक जाता जाल्यार तुमी येया आनी सखडी या पुरशावाक मेळा. म्हणजे गोडी कथोली सभाचे वॉलंटियर्स आमकां येवचे नाका. सो खास भक्तीपणान पुरशाक काडूंक तुमकां उलो दिता. आनी ह्या वेळार सक्रामेताक जगती गितां आमी गावया. आमी उबी रावया, सक्रामेताक नमस्कार करया आनी भायर वचून पुरशावाक मेळया. Phantom.
हॅलो
तुया येसू मिया जेजू क्रिस्ता या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना. फिरगस कुटुंबाचे मागणे सर्वेस्परा कनवाळा बापा आमच्या सोडवणदारा जेजूची आणि ताचे माये मरियेची मोगान आणि विश्वासीपणा जतन घेवंक तुवें सांजुजेक विसलो. तुवें ताका आख्या पवित्र सभेचो आमच्या देश दिसो आनी आमच्या फिरगतीचो पात्रोन जावन नेमलो. ह्या बसोक आमी तुका अर्गां दिता. तुवें दिल्लें काम सुजेक विश्वासीपणी केले. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवपुताची आवय जाल्ल्या मरेक ताणे मानान आनी मोगान सांबाळले. मरेक हांव जल्माल्या आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे मोगान पालन पोषण केले. अशें सांजुजे सर क्रिस्तांव कुटुंबाच्या वडिलांक आदर्श जालो. हे संवसारी आमी वयणारी शिणेच्या कश्टां अंतरामध्ये सांपडून आमच्या जिविताचे दारू बुडचे परिस्थितीत आसतना सांजुजे बरी तुजेर विश्वास दवरून जियोंक आमकां तुजी कृपा पाठय. सांजुजे मोगाच्या शणेपणाच्या आणि नीतिवंतपणाच्या जिणेद्वारे भगवंत कुटाम सोडून गेले बरी आमच्या कुटुंबांनी आवय बापायन तांचो पात्र समजून जबाबदारीन कुटाम वाडयचें कर. भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जायचें कर आनी उतर प्रायेरी तांचो मोग करीचो कर. भुरग्याच्या प्रगतीक वर्त्या त्याग आनी कुमोग दिवच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. सदैस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळो तुज्या कृपेचो आदार दी. आमकां उद्दार मनाची कर. व्हडा मिनतीन मोगाच्या सक्रिविसान आमचे फिरगत कुटाम बांदूंक आमकां आदार दी. पवित्र बापा आमच्या फिरगजेचे हर एक कुटाम पवित्र कर. आमची फिरगस एकवटीत कर आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमच्या कुटुंबामध्ये मोग आनी समाधान रास करूं. आमची आत्मीक भूक पवित्र येवक्रिस्तांतय सडय. आमची कुटुंबां हर एक दीस त्याच सांगाता मेळोवन पवित्र पुस्तकांतल्या दैवीक उतरांच्या बळान बलिश्ट जावं. कुटुंबाच्या हर एक सांजांतय आमी गमन दिव. आमच्या फिरगजेंत हाती धरले सर योजना पूर्ण जावं. आदर्श जिणेवर मिळवणे मार्फत संतोष समाधान आणि बरेपण जोडू. आमेन. दय करून बसा. पगाळ भाऊ बहिणीनो, आज आमची गवळी भेट आज 5 वरांमुसर आसतली. गवळी बाप आमच्या मदें आसात आनी आमचे हांगासर भक्तीपण आनी आमचो एकवट आनी माया मोग पळोवन तांणी खंडीत जावन तुमकां होगळीक उसारल्या. ही होगळीक केदाळाय मुखार वचोंक जाय. आमच्या कुटुंबांत मागणें तशेंच हर एक रितीन आत्मीक आदाय आमी हर एका संदर्भार जोडी जाय. खंयच्याय सक्तीत आमी भावार्थांत फाटीं पडनाय. भावार्थ आमी जीव दवरी जाय. विशेश जावन परतें सकाळीं उठतस आमची सकाळीची भेटवणी आनी सकाळीची मागणी आमी करची. वेळा वेळाची मागणी करची आनी माणें संजेर सांगाता मेळोवन कुटुंबाची मागणें तेर्स आंबोरी देवाचें उतार वाचचें, जेजूचें सुवार्थ वाचचें, नियाळ करचें. हें सगळें आमी जिवें दवरीचें आनी फुडें वचचें. हें आज 1-2 दीस सांगलें तें निरंतर. ह्या वेळार हांव तुमच्या समेस्ताच्या ह्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन हांव गवळी बापांचो उपकार बावडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
त्यांच्या दैविक आशिर्वादा आमी मागता तशेंच सगळ्या आमच्या मुखल्या जिवितांत आमच्या भुरग्यांक युवजनांक व्हडांक प्रायवंतांक खंडीत जावन तांचें बेसांव आसतलेंच. आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांवें सांगलेल्या प्रमाणे तुमी जेवणाक वेतेल्यात ताचे पयलें कितें उपाध्यक्ष सांगूंक आसा काय म्हाका इल्लो करून दिजे म्हूण सांगला तो आतां तुमचे लागीं उलयतलो. जेवण सक्टनी जेवन वसाचें कोणी जेविनासतना वचनाकात सक्कडी जेवन वसा आनी हो आमच्या भाऊ बांदवपणाचो दीस आनी गवळी भेटेचोय दीस आमी सक्कडी भाऊ भयणी म्हणलें वळखून एका कुटुंबाच्या सांद्या बरी जिवंक देव आमकां आदार दिवनी म्हूण मागता. सर पिरगता लागीं विनंती कितें म्हळ्यार सगळ्यांनी एक 2 मिनटां वाहनां पार्किंगार सगळ्यांनी वसाचें कित्याक म्हळ्यार फोरमच्या शुक्रारा 17 तारखेर आमच्या विकारांचो जल्मा दीस जालो तशें आमी एक केक कट्टी करची म्हणून येवजिलां आमच्या गवळी बापाचो तशें एक विनंती वाहनां पार्किंगान दया करून सगळ्यांनी ते एक कुर्साचें म्हणून विनंती करता. उबी रावया निमाणें गीत गावया.
Shani,